आम्ही सध्या मेर्शे टू बांबोळे ह्या हायवेचेर आसा आनी ह्या हायवेचेर येवपाचें कारण एकूच म्हटल्यार गेले 5 ते 6 वर्सां जालीं ह्यो हायवे रोड वायडनींग केल्लो आनी ह्या रस्त्याचे आतां जर सद्या कंडिशन जर पळयत जाल्यार ह्या रस्त्याक खंय ना खंय तरी मदीं क्रॅक पडटा। ही क्रॅक पडपाची गजाल आहा ती नवी गजाल काय न्हू। फाटल्या वर्सा सुद्दां अशेच क्रॅक पडलेले ते सुद्दां रिपेर केल्लेले आनी आतां ह्या वर्सा सुद्दां परत अशे क्रॅक येयल्या आनी आतां जस्ट आमी हांगासर पावच्या पयलींच आमच्या ज्या फाटल्यान जशी पळोवंक शकताली तुमी एक जी गाडी आसली ती हांगासर रिपेर करून सुद्दां गेल्लेले आसा। मात ही जी कामां जर पळयत जाल्यार सामकी सब स्टँडर्ड कामां कशी दिसता। खंय तरी PWD किंवा कन्सर्न ऑथॉरिटीन ह्या गजालीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा। अशेंच हे क्रॅक आहा ते GMCचो फ्लायओव्हर आहा त्या फ्लायओव्हराचेर सुद्दां जाल्लेले आनी त्या क्रॅकाक लागून एक मोठो फोंडकूल तयार जाता सद्या जस्ट नाव आनी तोच जर फोंडकूल जर व्हडलो जायत कित्याक हायवे आशिल्ल्या कारणान खुबश्यो गाडयो फास्ट वयता आनी त्या हायवेन कोणाचेर अपघात जावं शकता फोंडकुलान कोणू पडोन ताका कितें जावं शकता। सो कन्सर्न ऑथॉरिटीन ह्या गजालीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा। प्रुडंटा खातीर बांबोळेच्यान चेतन गांवस वांगडा हांव साहिल मांद्रेकर।